आज आमची कार्निवल कमिटी 2025 पहिली मिटींग आम्ही आज केली हांगा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हॉलांत आणि आमचो चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर आमचो वायस चेअरपर्सन कमिटी आसले आणि तसे आमचे बाकी सगळे कावन्सिलर चडशे कावन्सिलर आसले आणि हांगा जे मडगांवचे फातोर्डाचे आणि कुडतोरीचे तशेंच आमचे नावेलीचे थोडे तेय आशिल्ले आणि आज आमची पहिली मिटींग जाल्या कशे भाशेन आमी जो आमचो कार्निवाल 2 तारखेर मार्चाचे जातलो आणि जो स्टार्ट जातलो आमचे अरावंड आफ्टरनून स्टार्ट जातलो सांजचो 2-2:30 बी असो स्टार्ट जातलो टायम अजूनय जालना सो तेजे उपरांत आमी स्टार्ट जावन थंयच्यान आमचे स्टार्ट जे आमचे रेजिस्ट्रेशन जी आमी बूथ घालतले हांगा आमचे स्पिडा कडेन एक ल्हानसो पेंडल घालतले थिंगसान स्टार्ट जातले तरी पूण आमची जी आतां आमी फॉर्मां जी फ्लोटाची ती फॉर्मां आतां आमी हांगच्यान स्टार्ट करतले जे कोण आमचे कडेन हांगा येवन कलेक्ट करपाची गांवची कमिटी आमचो चेअरपर्सन आसा तेजे कडेन बी कलेक्ट करपा जाता आनी ती आमचे जो जे प्रोग्राम आसा ते फ्लोटाचें नांव दिवपाचें आमची तेजे वर आमची स्क्रुटनी कमिटी आसतली तितून आमकां येवपावटी बरें जालें की आमी चडशे चड डिसायड केलां की आमकां तांकां लोकांक बरे भाशेन हें करपाक सॉफ्ट ड्रिंक जावं उदक जावं तांकां फायर ब्रिगेड जावं डॉक्टर जावं एम्बुलन्स हे सगळे आमी प्रोवायड करतले तशेंच आमचे चीफ गेस्ट आमचो येवपावटी आमकां चडसो चान्सीस आमचे चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तो येवचो आसतलो आमचो प्रेसिडेंट दामू नायक तोय आसतलो आनी बाकीचे आमचो रोहन खंवटे आमचो टुरिजम मिनिस्टर तशेंच आमचे बाकीचे मिनिस्टर सरावंडींग जे आसा ते MLA हांगा आसतले जो आमचो कार्निवाल जातलो डिपेंड ऑन वॉलंटियरांचेर हो आमचेर ना वॉलंटियर जितले आमचे बरे भाशेन हें करतले तितलो आमचो फ्लोट बरो जातलो आनी आमी जाता तितली आमचे आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार आमचो वेपावटी आमचो कार्निवाल कमर्शियल ना क्लब ना म्हणल्यार फक्त आमचो ट्रेडिशनल जे आमचे संस्कृती आमचे गोंयचे संस्कृती कशी भाशेन आसा ती आमी तेजेर हो कार्निवाल हें करून वतलो सो आमी सगल्यांक आमी आमच्या गोंयच्या आमचे ज्या 2 तारखेर जो कार्निवाल जातलो आमी सगल्यांक इन्वायट करता मडगांव म्युनिसिपालिटी as directed by the Department of Tourism, Madgaon Municipality special meeting जाल्ली to nominate President of Madgaon Municipal Councilचो कार्निवालाची कमिटीचो अध्यक्ष निवडपाक स्पेशल मिटींग जाल्ली सगळ्या काउन्सिलान युनिनमसली आमचो कलीग काउन्सिलर बाब कामिलाक ह्या कार्निवालाचो अध्यक्ष म्हणून निवडलो ताजे नंतर आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग जाली अध्यक्ष मायसेल्फ चीफ ऑफिसर ताजे नंतर कामिलाकच आमी अध्यक्षाकच ऑथॉरिटी दिली ती ताणें कमिटी ताची नेमणूक करपाक तातूंत ताणें आमचे कलीग काउन्सिलर बाय सँड्रा फंडींग हाका सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केलो बाय आमचे कलीग काउन्सिलर मिलाग्रिना गोम्स हाका ट्रेजरर म्हणून ह्या कार्निवाल कमिटी केलो आनी चेअरपर्सन हो युनियनसली एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन आसता आतां डेट ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आमकां मडगांव मतदारसंघा भितर आयताराक 2 मार्चाक ही मडगांवचो कार्निवालाचो परेड जातलो होली स्पिरीट जंक्शन टू म्युनिसिपालिटी स्क्वेअर आनी जशें कामिलान सांगले ते प्रमाणे हे फावटी टोटली फोकस दिल्लो वतलो की ट्रेडिशनल फ्रुट्सांचेर कारण ताका लागून ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्शनी दिल्ले कडेन आसा की आमकां स्क्रिनींग कमिटी काडून पयलीं तुमी धाडपा जाय अशें स्क्रिनींग कमिटी म्हळ्यार कशें आसा स्क्रिनींग कमिटी म्हळ्यार जो फ्लोट येता तो फ्लोट बाबा ट्रेडिशनल काय कितें ताका ताजें माध्यम कितें थोडे नॉर्मली स्टोप अशें येता की ताजें रॉंग इम्प्रेशनूय जाता थोडे पॉलिटिकल कितेंय कॉन्स्पिरसी करता तो स्क्रिनींग करपाचो आनी ताजी एंट्री घेवप काय ना दीस वील बी डिसायडेड बाय द स्क्रिनींग कमिटी आनी नॉर्मली कितें जाता फ्लोट स्टेजी मुखार लोकां मदीं आयलो ताजें हें रॉंग जालें तो आमी फ्लोट एलॉट करप ना इमेज रॉंग जाता ताका लागून ती स्क्रिनींग कमिटी गव्हर्मेंट ना अशें आमी स्क्रिनींग करतले न्ही स्क्रिनींग कमिटी वील बी डिसायडेड बाय दीस तो ताका एंट्री दिवप काय ना सो हांव रिक्वेस्ट करता संपूर्ण गोंयच्या लोकांक कारण आतां खूब कमी टायम आसा बऱ्यांतले बरे ट्रेडिशनल फोर्ट्स तुमी तयार करचे हांव म्हाकाय खबर आहा कित्याक खुबशे फायनान्स लागता हांकां करपाक आनीक ते खूब जाण ग्रूप जे आसा खुबशे कश्ट करून 1-2 म्हयने कश्ट करून हे फ्रुट्स तयार करता हांव तांचे कडेन मागता तुमी आपली कला ही अवश्य गोंयभर ह्या कार्निवालाच्या निमित्तान गोंयभर सादर करची बरें नॉर्मली कार्निवाल म्हणल्यार कित्याक लक्षांत दवरात कार्निवाल जगान फक्त 3 कडेन जाता ब्राझील गोंयांत
आनीक दुसरें खंयचें पोर्चुगल जगान कार्नवाल फक्त तिनूच कडेन जाता पोर्चुगल ब्राझील आनी गोवा सो आनी हो गोंयची परंपरा आहा गोंय ही कलाकारांची खाण आनी ह्या कलाकारांची खाण आशिल्ल्यान गोंयच्या वेगळ्या भागांतल्यान हे लोक फ्लोट्स करून हाडटात ऑलरेडी त्या 2 म्हयने पयलीं तयारी चालू केली कळ्ळी आनी म्हणून हांव अशें आशा बाळगिता की बऱ्यांतले बरे फ्लोट्स मडगांवा भितर येतले